Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. दुसऱ्या सोनवारा आंतियोक्याचें ओगळें उणें आख्खें शार देवाचें उतर आयकूंक एकठांय जालें. इतली उरपोंज पळोवन जुदेव लोक नाटकायेन भरलो आनी निंदा करून पावलू सांगतालो ताचेर आडवें तिडवें उलोवंक लागलो. तेन्ना पावलून आनी बार्नाबासान काळजीदारपणान म्हणलें, देवाचें उतर आमी पयलें तुमकां परगोट करूंक जाय आसलें, पूण तुमी तें मानून घेनात देखून आनी सासणाचें जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण तुमीच निवाडो घेतात देखून आतां आमी विदेशांचे वाटेन चल्ल्या. कित्याक अशें आमकां सर्वेस्परान फरमायलां. प्रितुमेच्या शिमापर्यंत तुवें तारण पावोवचे खातीर राष्ट्रांचो उजवाड हांवें तुका नेमला. हें आयकून विदेशी खुशाल जालीं आनी देवाच्या उतराक तांणी मान दिलो आनी सासणाचें जिवीत जोडूंक आदीं फुडें नेमलोलीं आसलीं तितल्यांनी भावार्थ धरलो. हे पोरी देवाचें उतर सगळ्या गांवांनी शिंपडतालें, पूण जुदेवांनी थोड्या भोक्तिवंत आनी उंच कुळयेच्या बायलांक आनी शारांतल्या फुडाऱ्यांक उचांबोळ केली आनी पावलूक आनी बार्नाबासाक पिडापीड दिवंक आनी आपल्या प्रांतांतले भायर घालूंक हुस्कायलीं. देखून जुदेवांचेर आड आपल्या पांयांचो धुल्लो फाफडून इकोनियेक गेले, पूण शीज खुशालकायेन आनी पवित्र आत्म्यान भरले. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब. शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केलीं ओचोरयां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्या जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलचे कुळयेंत थंय आपलो थीर विस्वासी मोग मोनांत धरून सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आखे प्रित्वे घोणघोणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घोडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. उद्गार. सोमी म्हणटा, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीज जातोल्यात आनी तुमकां सोत कळोवन येतोलें.
जुवामा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमकां म्हजी वळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची वळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हणलें, सायबा, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका पोर्तिपाळ केलो. फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाती आसां आनी आजून तुमी म्हाका वळखूंक ना? जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता? हांव बापा सोवे आसा आनी बाप म्हजे सोवे आसा म्हूण तूं स्वत मानिनाय? जी उतरां हांव तुमकां सांगता ती हांव म्हजेच वस्तूंगी उलोयना, पूण म्हजे सोवे आसा तो बाप आपलीं कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजें स्वत मानून घेयात. हांव बापा सोवे आसा आनी बाप म्हजे सोवे आसा. कर्तुत्वांक लागून तरी स्वत मानात. हांव तुमकां सोत सांगता, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करता तीं कर्तुत्वां आपुणूय करतलो आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलो, कित्याक हांव बापाशी वेतां. तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलें हांव करतलों आनी अशी पुता सोवें बापाक मोहिमा मेळटली. तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें करतलों. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, इतलो वेळ तुमचे सांगाती आसा आनी अजून तुमी म्हाका वळखूंक ना? जुवांव ओवेस्वर 14:8. नियाळाक आधार. आवय बापूय त्रास कोश्ट काडून भुरग्यांक वाडयतात आनी शिकयतात. व्हड जावन ती मोगान पडटात तेन्ना आवय बापायचो मोग आनी त्याग विसरून आपल्या मोग्या फाटल्यान धांवतात. एक मुणकार कितले त्रास कोश्ट काडून भाटाची कुयदाद घेता, सांबाळ करता आनी पिकावळ वाडयता. जेन्ना भाटकार येता तेन्ना आपलें भाट मुणकाराक दिवचे सुवातेर भायल्या मनशांक विकता. मुणकाराक भायर मारता. शुभ वर्तमानान फिलीप आमकां बाप दाखय म्हणटा तेन्ना जेजू बाप आपल्या भितर आसा आनी जो कोण आपणाक पळयता तो बापाक पळयता म्हणटा. आमी सगळीं देवाक पळोवंक आशेतात. आमच्या दोळ्यांनी पळयतोच आमकां स्वत मानूंक अदीक बरें दिसता. जेजूक संवसारांत पाठयलो तेन्ना जायत्यांनी ताका पळयलो, पूण थोड्यांकूच ताची खरी ओळख मेळ्ळी. दुर्दैवान आमकां जेजूक आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक भाग मेळोंक ना, तरूय आमी ताका वळखूंक वावुरता. अशें घडोवंक भावार्थाची गरज. शीस जेजू सांगता जिवीतभर आसुनूय तांकां जेजूक वळखूंक अवघड जालें. वेळ गेलो. जे आमचो मोग करतात, आमचे खातीर त्याग कोश्ट काडटात, कुरपेन भोंवतात, तांकां ओळखून घेवन जेजूक तांच्या त्यागांतल्यान भोगूंक वावरुया. बापा मोगाच्या आमच्या सांगाता सरभोंवती आसलोल्यांचे गूण खोलायेन वळखून
तांची वाखाणणी करूंक आमी वावरूंक पावंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.